सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A16 पेज नंबर 8. A16 पेज नंबर 8. Paular Paul Maru waktu suluya lewat senggiu Jerusalem ya. Paular Paul Maru waktu suluya lewat senggiu Jerusalem ya. Jerusalem dewa osticie Takacami tuj mielu ospacie Jeruzalemcia dewa osticie Takacami tuj mielu ospacie Paular Palmaru waktu culuya dewa dosengiu Jerusalem ya. Paular Palmaru waktu culuya lewat dosengiu Jerusalem ya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन ही मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या लुईस आनी अंजेला डिसा हांचे पासून आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ओशीर दारवटो अवघड ती वाट हें चलून आमी सर्गीचे वाटेन चलूंक आमकां जेजू आयज उलो मारता. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितान जेन्ना आमचो दारवटो रुंद जाला म्हणजे देवान आमकां जायते तरेचो सक्सेस दिला जिवितान तेन्ना आमी आमचेच भितर जावं आमच्याच घोराब्यान आमी फाटून पडल्या. सक्सेस हॅज बिकम अ हिंड्रन्स फॉर ग्रोथ असल्या चुकींक करीत भाशेन जेन्ना आमकां येस मेळ्ळा तेन्ना आमी आमच्याच मनशांक साणून घातल्यान आमीच त्या येसवंतपणान साणून गेल्या. ह्या पासत हे मिसाचे भेटेक सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण रातून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सेनाकेरीबान आशिरियेच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले. अशें म्हणून जुदादाच्या राजाक हेजेकियाक अशें सांगात तुजो देव जेरुजालेम आशिरियेच्या राजाच्या हातांत पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका.
सगळ्या देशांक आसिरियेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विध्वास केलो तें तुवें आयकलें. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजकियान निरोपियाचे हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, केरुबीच्या शिंवसणार बसलोल्या इस्रायेलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजाचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी पृथ्वी रचले. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनाकेरीबाचीं उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आसिरियेच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवाक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावर, ल्हानकूड आनी फातोर. आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, ताच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजियासान आमोसाच्या पुतान हेजकियाक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आसिरियेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलाय तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पोर उलयतात तें उतर हें: सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो करता. जेरुजाल्याची धूव तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जमो भायर सरतलो, सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्याच्या जमो. दरबाराचो सर्वेस्पोर आपले व्हड प्रेमाशेन हें सगळें करतलो. देखून आसिरियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. ढाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलों आनी सांबाळटलों. तेच राती सर्वेस्पोराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियेचो राजा पळून घारा गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हें: देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. देव आपलें शार सदांकाळ राखता. परतून म्हणुया, देव आपलो शार सदांकाळ राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोक्षी वयर काडून दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद. जबाब: देव आपलें शार सदांकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरीचो खरो दोंगर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासा कोट्टां मदें आपुणूच ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब: देव आपलो शार सदांकाळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा, तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगळ्या मनशां मदें केदें व्हरतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वेच्या शिमाक पावल्या किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. जबाब: देव आपलें शार सदांकाळ राखता. उद्गार: Zui Sorvesvora. Zui Sorvesvora. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड.
म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Zui sorves spora, zui, zui, zui sorves spora. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घडयेक ती पांयां तोळा मस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. उशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोडटाणांक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड, आनी तातूंतल्यान वेतात तो लोक पुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण उशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे चंद्रकांत प्रधान 28 वर्सांचो एक क्रिस्तांव भुरगो, क्रिस्तांव तरणाटो. आयज हें नांव मार्तिरांच्या ह्या लिस्टांत आसा, जे फाटीं थोडे दीस फाटीं चायनीज बॉर्डराचेर लद्दाख हांगासर आमचे भारताचे 20 सैनिकांक मारून उडयले. 20 सैनीक आमच्या देशा पासत आपूण मार्तीर मेले. तांचे मदें हें एक नांव. आनी हो कोण तरणाटो? ह्या तरणाट्याचें नांव कित्याक 20 मदें हें लिस्टार आसा तें? हो क्रिस्तांव भुरगो ओरिसा स्टेटांतलो कांदामाल हांगासरलो. आनी जरी तर आमकां उगडास आसा 2008 वर्साक कांदामाल ओडिसा हांगासर क्रिस्तांवांक पिडापीड दिल्ली. कोण तरी एकलो स्वामी लक्ष्मीनंदा म्हणून कोणे तरी ताका मारलो. आनीक जे फ्रिंज ग्रुप्स आसात तांणी हें क्रिस्तांवाचेर घातलें दॅट दीस इज क्रिश्चियन कॉन्स्पिरसी. तातूंतल्यांक जेन्ना धर्म सोड म्हूण थोड्या क्रिस्तांवांक सांगलें तेन्ना तातूंतले सुमार 12 जाण मरूंक तयार जाले, पूण तांणी आपलो धर्म सोडूंक ना, मार्तीरपण आपणायलें. आनी त्या उपरांत कांदामाल हांगासर सुमार 100 क्रिस्तांवांक मारून उडयले. 300 इगोर्जो लासून उडयल्यो, 600 घरां लासून उडयलीं, आनीक 50,000 वयर क्रिस्तांव लोक बेघर जालो. तातूंतलो एकलो चंद्रकांत प्रधान आनी ताचो घोराबो जी बेघर जालीं. 2008 वर्साक जेन्ना अशें जाल्लें, जेन्ना आपल्याच देशाच्या मनशांनी आपणाक कशे भाशेन पिडापीड दिली, आपणाचीं घरां लासलीं, भायर उडयलें, हें चिंतून थोड्या जाणांनी क्रिस्तांवपणाक फाट केली, जाल्यार थोडीं जाण आपल्या ह्या भावार्थान घट रावलीं. तातूंतलो एकलो चंद्रकांत प्रधान आनी ताचो घोराबो. 2014 वर्सा तो भारत सेनांत भितर सरलो. आनीक ह्या आमच्या देशाचे बॉर्डरीचेर ही सीमा राखपाक थंयसर तैनात जालो. आनीक आतां ताचें नांव ह्या सैनिकां मदें आसा, जे 20 जाण गलवान व्हॅली लडाख हांगासर आपणाचो जीव आपल्या देशा पासत तांणी दिलो. भाव भयणीनो,
जेन्ना देसान आपणाचेर वायट केलें म्हूण समजून पयस वचपाक जातालें वो देसाचेर आड उलोवपाक जातालें, असल्या वेळार ओशीर दारवटो ह्या सैनिकान विचून काडलो आनी राज्याची वो आपल्या देसाची सुरक्षा करूंक आपूण मुखार सरलो. आयज तो मारतीर म्हणल्यार दुबाव वेरेत देवाच्या राज्यान. आनी आतां जेन्ना ताचें मरण जालें तेन्ना जायत्या जाणांनी ताका वाखाणलो ओरिसाच्या राज्यान. तातूंतले थोडे जे तांकांच मारपाक आसले वो जेन्ना ह्या क्रिस्तांवांक पिडापीड दिल्ली तेन्ना तांकां सपोर्ट करपाक आसले तेय मनीस आयज ताची वाखाणणी करतात. भाव भयणीनो, जिविताक पावयता तो रस्तो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मार्ग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. ह्या भोव थोड्या मदें तूं आनी हांव आसा काय? आमचें जिवीत चलता आसतना आमकां कितल्यो अवघडायो येता त्यो आमी जाणा, आनी ह्यो अवघडायो येता तेन्ना आमी निराशेपणाक सांपडटा. जायते फावटी देवाचेर आमी शीण करता, देवा तूं खंय आसा, ओ देव आसा काय, हे पासून प्रश्न आमी करता. थोडी फावटी आमी सारकी आसूनय आमचेर वायट येता. आयच्या पयल्या वाचपान राजांच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां जेन्ना आसिरियेचो राजा सगळो संवसार एके भाशेन माडयतालो आनी सगळीं राज्यां ताच्या हातान येतालीं. पदवी जी ताच्या हातान आयलोली ती ताच्या तकलेक मारली. इतली तकलेक मारली की तो हेंय म्हणूंक पावलो तुजो देव तुका फटयता, खरो देव आसा तो देव न्हय, हो आपूण देव जावंक सोदता सेनाकेरीब. आनी देवाचेरूय आड उलयलो. आनीक हेजेकिया राजा हाका ही धमकी दिली. तेन्ना इजायास प्रवाद्या वरवीं देव उलयलो. ओशीर दारवटो हेजेकिया राजा जी चीट आपणाक आयिल्ली, जी राजान धमकी बरोवन धाडली आसिरियेच्या राजान, ती व्हरून एके भाशेन देवा मुखार दवरता. आयज काल भाव भयणीनो आमकां जायते फावटी असल्यो चिटी येतात. म्हणल्यार घडये आमकां एक वॉरंट येता, नोटीस येता, कोर्टांतल्यान जावन नोटीस येता. जायते फावटी कितें करचें कांयच समजना. आनी असल्या वेळार हेजेकिया राजा भाशेन जरी तर आमी केलें जाल्यार आमची वाट कठीण आसूनय ती सरळ जावपाक शकता. हेजेकियान ही चीट, भिरांतीची चीट, जी चिटीन खरेंच बरयल्लें आसलें की सगळ्या हेर राष्ट्रांक हांवें म्हज्या ताब्यान केले, सगळीं राष्ट्रां कडकडटात आनी तूं कितें उत्तलय आनी तुज्या देवाचें तूं कितें आयकता, चल आमचे वाटेन यो, सरेंडर. आनीक कितें जालां तें आमी आयकलां. इजायास प्रवाद्यान ही घोटाय राजाक दिल्या उपरांत खुद सर्वेस्पोर आपल्या दुताक धाडून आसिरियेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. फौज ना, कांयच ना, पूण देव खुद आपूण येवन झुजता. जेन्ना हेजेकियान ओशीर दारवटो तो विचून काडलो, इस्रायलाचो दुसरो राजा आसलो, ताणें ताची वाट घेतली, व्हडलो रस्तो. म्हणजे जरी तर सरेंडर जावशी जाल्यार तुमकां मारचें नात, कांय करचें नात. भाव भयणीनो, आयज आमच्याय दोळ्या मुखार असलें जायतें येता. वायट जें आसा ताचो सांगात आमी दिवपाक पडटा आनी तो रुंद रस्तो. सगळें मेळटलें तुका, वायट आहा तेका सांगात करीत जाल्यार, पूण जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारून तूं जरी तर मुखार सरत जाल्यार असल्यो चिटी येतल्यो, नोटीस येतले, डिस्कनेक्शन्स येतलीं, जायतें येतलें. तेन्ना हें सगळें देवाच्या हातान घालून हेजेकिया राजा भाशेन आमी ओशीर दारवटो विचून काडून मुखार सरूं येता. आनीक हे सैनीक आमचो चंद्रकांत प्रधान देसान आपणाक वायट केला म्हूण देसाचेर राग धरूंक न्हय, पूण त्याच देसाची सेवा करूंक सेनांत भितर सरलो. जाल्यार ते भाशेन आमकां जरी तर कोणें वायट केलां, आमचें राज्य आमकां वायट करता, वा आमचो देश आमकां वायट करता, हें घेवन देसाचेर आड, राज्याचेर आड न्हय, पूण खरी देशभक्ती आमच्याय काळजांनी आसूंक हो रस्तो आमचो ओशीर दारवटो आमकां जिविताक पावयतलो. तर देवा बराबर सदांच रावून ह्या ओशीर दारवट्यांतल्यान चलून थोडी फावटी हो मार्ग खूब कठीण हेंय जाणा जावन जेजूच्या हाताक धरून आमची फुडली वाट चलुया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39.
तुमच्या स्क्रीनीर तें दिसता. निर्मळ बेटुंड्या सोयाची सोम्या जेजून ती गोळलोली तांचे कोण आपले मासरो शब्दार्पण ताणे कोसून कापच्या होत्या करून जेसू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता बाबा मानून घे गाणे तुझ्या मानाक समोर बिदा निर्मळ बेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोळलोली तांचे कोण आपले मासरो गो ताणे कोसूंक आमच्या होत्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोजलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका चोय उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपोर घोटुया. जेसू मेलो
जेसूची जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझे बागयोन धर्मदता बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना आमेन. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारो कितलो म्हूण कठीण पूण देवाच्या हाताक हात धरून आमी चलत जाल्यार तो मारोग लांब रुंद जाता आनी तो दारवटोय व्हडलो जाता तर देवाच्या हातान हात घालून आमी चलूंक आमकां कृपा मागुया सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटलो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडली आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडली आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां आशेतां हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवं संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटोच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजू हांव तुका वेगयता हांव तुका वेगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केतीच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D46 पेज नंबर 74 तुमच्या स्क्रिनीर जें दिसता
Sot hawn सांगता शेल्यांक हांवडा म्हजे वरवीं भितर सरल्या कोणूय दोसांव जातलो salvar soro taca suba muda soro taca suba muda eu dá viswas tuji eu dá viswas sodas tuji Amasheria Molia Jesus Ekasira Norzomu Sorga Sago Airam Devo Dusmaratli Sorum Devo Moja Shelia Airangevu Sasnik Jivi Moje Vatu Sasnik Jivit Moje Vatu सर्वेस्परा सोमेस्तांचे दोळे विश्वासान तुजेरूच लायलोले आसात सगल्यांक तूं फावो करताय त्या वेळार अन्न दिताय प्रार्थुया दोयाळ बापा तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणान भोक्तीन वांटो घेवन सासनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Amen. आयज सांजे 7 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण लायव्ह आसची ना जरी तर कोणाकूय ह्या पवित्र संस्काराच्या बुजवणीन वांटो घेवंक जाय जाल्यार आमची पयलींची जी केल्ली आसात ती आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर एवेलेबल आसात ती घेवन तुमी मागणें करूं येता सोमार बुधवार आनी शुक्रार हे 3 दीस पवित्र संस्काराची बुजवण लायव्ह स्ट्रीम आमच्या चॅनलाचेर जातली करीत भाशेन मागुया आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमच्याय चिखलेच्या गांवांत आतां हो व्हायरस भितर सरलेलो आसा सगल्यांनी आमी बरे भाशेन काळजी घेवंक भियेना जावंक भियेनासतना आमी जी काळजी घेवंक जाय ती सगळी घेवंक प्रिकॉशन्स घेवंक आनी एकामेकाक भोव करून जरी तर कोणाकूय हो व्हायरस लागला तांकां वायट नदरेन पळयना जावंक डिस्क्रिमिनेशन करिना जावंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार आनी कृपा मागुया सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन आयकून घे ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया Q4 पेज नंबर 166. Q4. दोंगर कापून हारल्यार हारो, पर्वत कोसळून पडल्यार पडलो, तुजी प्रिती तुजो काळा तोपतात बाबा काळा काळा. बाबा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या. बाबा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या. बाबा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या. बाबा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या.